सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जनांक स्वागत. रांदप म्हण कुडले ते एक ओशनशी ते एक कितले ताका शाणा एंड ना तर शाणा येना एंडलेस ते तितले वेरायटीज आसा तितले वेरिएशन्स आसा. एक रांदप दोग जनान करतना तांतू मस्त डिफरन्स आसता. तशें आमगेल मंजेश्वरा भितर डिफरंट टेस्ट सोदून आमगेल गांवचे घरकड वचून तांगेले नवे ಹೊಸ रुची म्हणटा पण नव रेसिपीज आमी शिकता रायल्याची आमगे टेस्ट ऑफ मंजेश्वर म्हणलेले एक सिरीज आमी तरी. आज आमी एक नवे रेसिपी सोदून हांगा कोणाल घरकड आयल्याची तांणी कसं रांदप करताची म्हण सांगून भितर वचून पळया. सगळ्यांक स्वागत. आम्याजी विठ्ठल प्रभू मम्माल घरकड आयल्याची तांगेल धर्मपत्नी श्रीमती तिलोत्तमा प्रभू. आम्ही हाजी पशी पुढे हांगा शूट आयल्याची ते कसं शूट करू आयल्याची हांगा मस्त जन आसाची जॉयंट फॅमिली मस्त खुशी जाता हांगा पळयतना. ते पुराय आमकां आतां तिलोत्तमाई रांदप करताची तांगा व्हेरी टॅलेंटेड जन हांगा घरकड आसचे ते पुराय तांकां तिलोत्तमाई रांदप करता एक्सप्लेन करता. आतां आमी वासरे वच्चा थंय म्हाका सांगात तुमी कसं पुराय करता म्हणून वचा वे मागीर आमकां म्हाका सुमार काळ दुखून मागीर सांगता आसाची मस्त तुका लायक रांदप करता न्ही ते फस्ट सांगता हांवें तवळे वेरायटीज करता आसाची तशी म्हाका ते गोत आसता म्हणून हांव मागीर सांगलें म्हाका एक रांदप करून दिवका म्हणून मागीर पुरसत आसतना म्हाका पुरसत ना म्हाका पुरसत आसतना माय बिजी आसाची. तशें आज एक भारी एक चांग मूर्त मेळ्ळें आमकां रांदप फोटो करचें न्हय. आतां कसं स्पेशल करून स्पेशल म्हळ्यार तेंडल्या पन्ना तांबळे तेंडल्या पन्ना तांबळ काय आमगे ते बर 4 नमने तेंडल्या वाल आसा हांवें दोड कोण पळय ते तांबळे कोणी कर न्ही आमगे अम्मान फुडें तुका कोरनी तांबळी ती तशी कोर न्हू तुमगे टेस्ट पळोवचे खातीर फस्ट ते कोरून दिता म्हणून सोदवचे. ओके पुरो रेडी केला हांगा. तेंडल्या पान मिरसांग तर मिरसांग सोयी मीठ तूप बेडगे मिरसांग हिंग. ओके आता फर्स्ट कसं करूया माई फस्ट उद्दा तापोवन ते तेंडले पान शिंदून शिजोवन घ्यायचे. शिजोवन घेता तरी तर मिरता जोटी शिजोवचे तर्ण मिरसांग घेता जोटो घालचे. ओके आता हे तेंडल्या पान शिंदून घेतला तुम्ही ना वय हे शिंदून मागीर 10-5 मिनिट शिजचे काडून आता तरणे पान काढला तरणे पान काढून धुवून तुम्ही शिंदून घेतला. त्या जोटेक 2 मिरसांग घालचे तरणे मिरसांग. आता हे कोड न्ही ना ना ना. ओके ओके आता तुम्ही खंय शिकले म्हळ्यार तुमगेला अम्मान करचे फुडले जनाना करचे रांदप पळयाचे तांगेला अम्माला शिकिली म्हणून म्हणलेला आता तिलोत्तम मायना. पण आता ऍक्च्युली कसं असं भितर काय ना हितलांत जल्लेले तेंडल्या पान हाणू ताजे एक तांबळी तेच प्रतीच आमगेले असल रेसिपीज हांव केन्नाय सांगता कशें म्हळ्यार म्हालगड्यांक गेले आमगेले फुडले जनरेशन तांगेले एक बुदोंत काय पळयाची आमी तशें न्हय पाय रांदय कसं करूं असं म्हळ्यार अंगडी वचून कॉलीफ्लवर हाड गो कॅबेज हाडी कॅप्सिकम हाडी म्हणून 1-2 दुड्ड दिवन वचून आमी घेवन येताची इन्क्लुडींग हांव. जाल्यार फुडले जनांगेले एक बुदोंत काय पळय इतला वचून आयलीची कसं की एक पान म्हणलें चिगूर म्हणलें फूल म्हणलें हाडलें ताजे वेरायटीज ऑफ रांदय करचे. हॅट्स ऑफ तांकां न्हय माई. हय आता नेक्स्ट कसं करचें नेक्स्ट आज शिजून येता ना ताका सोयी आकाक मीठ घालवस की मीठ वाटीत घालचें घालून आनी ते सोयी ते घालून वाटून जातरी मीठ घालून वाटून तूप दवरचे आनी फण्ण घालून दवरून सोडचे तितलेच. ओके ओके हे शिजयलेले तेंडल्या पान आनी सोयी आनी ते तूप मागीर फण्ण घालचें बेडगी मिरसांग फण्णाक तर आतां आमी शिजयलेले तर्ण मिरसांग आनी तेंडल्या पान हांगास हे सोये वोट घालून वाटूचें म्हणटा मागीर. ओके आतां शिजले आमगेले पान शिजत आयले न्हू. सोय घाला आनी पाल्ले वाटो शिजयलेले मिरसांग घाला आनी मीठ हे घाला मागीर वाटून चिक्के ल्हान जाता पाल्ल घालून वाटून काडचे आमगेले तांबळ शिजयलेले तेंडल्या पान घालचे लास्ट आनी हे वाटून काडचे ना. आता हांव ल्हान करून वाटून हाडले आनी तोपा घालता आनी ताका एक सुक मिरसांग पण दिता. आतां तुमी मिक्सर आयदन थोड्याक धुवन घालताची आनी हाका ताक चिंचांबा कसले ना तांबळ म्हणल्यार कुडल्या केन्ना खतखताचे आसतना ते तंप आसता पडटा तंपू म्हणटा जिवा चांग ताकाची स्पेशली हे सिजनान तूं म्हळ्यार समर सिजनान भितर तांबळी पुरा नमने तांबळी भारी लायक पडटाक तंपू म्हूण सांगताची. तशें आतां एक पण दिता वे पण दिता
तुप्प आणि भाजिलेलं एक स्पेशल फडणं तूप बेळगी मिरसांग आणि हिंग मात्र एक गावने फडणं एक तेंडला तांबळी म्हळेल एक विशेष एक रंद रेडी केला हांगा तिलोत्तम मायेन तेंडला तांबळंतू भारी लायक जालेली हांव इतले टेस्ट करू दिलेले तुम्ही म्हाका भारी रुची जालेले ते घेवन जेवण मागीर वाडका म्हाका आता नेक्स्ट कसं करता ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಳ್ತಾ ಚಟ್ನಿ कुळता चटणी ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತೋರ್ಚೆ ಚಟ್ನಿ ದಿ हो लायक आमकां आपण आम कितले फुडली रेसिपीज मेळ्ळे पळय याच्या आजी तिलोत्तम मायल घरकडे येईल देखून आता कसं जाय सांग ಅಕ್ಕ ಸೋಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಲು ಸುಕ್ ತರ್ ಮಿರ್ಸಂಗ ಕುಳಿತು तितलेची चिंच आम घालू ना ना दायदला घालता आम्ही म्हणारी मस्त तिखसण करणार ती ती चिंचम घालून घालणार घालत चड तीख घालता जाल्यार चिंच आम घालता ओके नाका ओके मीठ तितलेची ओके आता फर्स्ट कसं करचें कुळीत बाजू का कुळीत बाजूया कुळीत बाजूताना तर मिरसांग घालता ओके वर कुळीत बाजून घेता आता अंदाज एक अर्ध कप कुळीतच कितकी ना अर्ध कप असं दोन मुष्टी उणे मागीर तर मिरसांग ताज्यो जोटू तर मिरसांग घालची ओके ओके तितले तिखसाणी जाता तितले ना ओके उलटा ओटूची तर मिरसांग घालून कुळीत पटपट जाव का की तांबडे जाऊ का त्या दाताना रोट जातो बाजून येताना त्या तोग दवरून सोडच्या ताजी मागीर नेऊ का नेऊ जाता मागीर वाटू दे पण आता रूट जलतो कुळीत ना जल्ले ओके ते नेऊ का 1 मिनिट आता कसं करच माय हे दाल्ल्या आता हे रगड्यार वाटला रे लायक जाता त्या रगड्यार वाटून तुका दाखयता त्या चटणी टेस्ट पळय रगड्यार वाटून दाखयत काय आमकां तिलोत्तम माय रगड्या चटणी केन्नाय मसालो शापुरो चटणी शापुरो रगड्या वेळ टेस्ट विंगडते ताका मदें मदें हातान अशें करून चाळणो ते करेक्ट मिक्सी म्हळ्यार होऊन जाता त्याची रगडार म्हळ्यार आमकां कितले जावता तितले हदारी रुची पळय आमी आतां कुळता चटणी त्या वेळ रगड्या वयली कशें जाता म्हण पळय आता कसं घालचें माय सोयी सोय आणि आमी ते कुळता वट्ट भाजिले मिरसांग मागीर मीठ कोथंबरी पाल मातशी के ल्हान करून घेवका मागीर कोथंबरी पाल घालचे मागीर कोथंबरी पालो मागीर कुळीत ते पुरा घालचे आनी मागीर ओटू वाटून घेवचे आता आमी जायत येईल की मागीर चटणी जायत येयले आनी 2 सूत वाटून काडटा आता आमी तवळ आमगेले विक्षकां सांगले तुमगेले घरकडे पुरा टॅलेंटेड जन आसाची आमी आजी कशी फुडें शूट आयल्यांची म्हण सांगून आता तुमी सांगायची हांगा तुमगेले टॅलेंटेड म्हण हांव म्हणल्यार गणपत देव नाही गणपत देव तुमगेले घरकडच्यान करचे आमगे सगळे चेडू आनी करचे बामणान करचे ते चेडूवान पुरा जनान म्हळ्यार पूत दोग जन पूत सुन्नो माई नात्र माई तशीची माई तांतू फुल्ली इनवॉल्वड सक्कड जनाने ಒಟ್ಟು कुडसून गणपती साधारण कितले गणपत देव करता माहिती 50 लागी जाता म्हळ्यार आमगेले मंजेश्वरा मात्र नाही कण्णूराक पय्यन्नूर ह्या सायड म्हळ्यार कॅलिकट ताई आनी केलेले गणपत देव सप्लाय चवथी वेळार गणपती मूर्ती पेटयताची ताजे व्हिडिओ आमी हांगा येवन केल्लेलो आसा ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता तुम्ही पुरा जणांनी चेक करूं येता तशी जायत येईल की मागीर चटणी जायत येयले आनी काडचे आता पळय रगड्यार वाटेली चटणी पळय कशी लायक गुळी म्हण येता का चटणी म्हण येते नाही गुळी म्हण गुळीशी जावन येता लायक रुची चटणी रेडी जाल्या हांगा तिलोत्तम येयली कुळता चटणी आता काणगे ती नाही काडचे हे खंयच्या वट्ट लायक जात हे चटणी म्हळ्यार रांदय जेवणाक वट्टू आनी पानपोळो पोळ्याक पुरा लायक जाता आता गुळी कोण काडताची ना रुची लायक परून बोळता कुळीत भाजीला एक फ्लेवर विंगड असते आणि तू काढ्या पण कशी गुळी जावन आयला पण हे रगड्यार वाटिले चटणीचे स्पेशालिटी तू यो बैस जेवणाक हांव केल्लेले सगळ्यात टेस्ट पळोवं का जेवण करून वच का ओके कोण अशी उन्हा करून वाडटा सांगे पळय हांव जेवण करून वता आतां म्हाका वाड्या हे कसं ना हे एक मिरसांगे नोणचे ताका 100 बी म्हण मेळटा ती बी आनी लसूण मेथी हिंगू हळदी पिठी घालून ते मिक्सी मान कसकशी वाटून वता दवरून चुकोवन दवरचें हाजी शूट करून अनेक दिवस येता म्हाका अनेक एक रेसिपी मेळ्ळ्यात मागीर हे
कुळता चटणी कुळता चटणी तेवे रगडार वाटिलेली चटणी हय. असं हे आंबुलाचे अंबुले पुडी नोडचिकी हिंडी माविನ ಹಿಂಡಿ म्हणतात ಹಿಂಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ मागीर थोडे पुर म्हाका हांव शीत जेवच्या न्हय हें पुराक टेस्ट करूं बसलें हांगा थोडे शीत वाडा पुरो थोडे टेस्ट पळोवन कशी जालां चांग जालां म्हाका ओके हे तेंडल्यापणा तांबाळी पन्ना तांबडी पळय एका पशी एक हेल्दी कितले लायक टेस्ट पळोवन सांगता म्हाका एक मिनीट किंवा आनी कसं ना आणि शेवटून केसरी भात आज गर्द जेवण जावळे म्हाका थोडे 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 म्हूण सांगून मागीर ना फुल फ्लेज्ड मिल्स वाडला म्हाका तर शीत तेंडल्या तांबडी पाप्पोडू हाप्पोळ तळ्ळलो 2 नमुने वेरायटी लोणचे तदनंतर कुळता चटणी हे पुरा पावना म्हणून ताजे वयर केसर भात असो आतां हांव टेस्ट करून सांगता फस्ट आमी हे लोणचें टेस्ट करून पळय हे लोणच्याचे शूट काडून वापस येवचें आसा हांवें मागीर तुमकां हांव सांगता कशें करचें म्हणून बारी लायक जाला लसूण आसता का न्हू तांबळ टेस्ट करून पळया तेंडल्याचे 50 तांबळे म्हणजे ते 4 वेरायटी तेंडले आसा भोवरून पान आसा पायच्यान आनी तेंडल्या 50 तांबळ करची की म्हूण आलोचन करता बार लायक जाला मागीर तुप्पा परमळ आसा पळया तुमगेलें फण्ण घालान ते तुप्पा परमळ भारी लायक जावन एनहान्स जाला आनी कसं म्हळ्यार एक डिफरंट नमने फण्ण कळ्ळें म्हाका ते तावळ तुमी फण्ण घालतना एक नमने बारी इंट्रस्टींग जावन दिसलें ते म्हळ्यार सासम पटपटायना ना ते फण्ण हांव हक्का पळयलेलें बारी लायक जाला ते आनी नेक्स्ट चटणी टेस्ट करून पळया कुळता चटणी बारी लायक हे मागीर तशीची बारी सुपर जाला आतां तुमी पुरा म्हाका कशें पळयता आसाचे म्हाका हे जेवच्या जाता ना ना सो हांव कॅमरा ऑफ करता आनी हे पुरा फिनीश करता मागीर उलया